Suitu wati muji nawi mata Tuiha tanci mut kata sarasa Jikai muji nawi tumi mata Tiba kata tungka magundata Ika mona ika kalsa तुझे नावी सुम्या आम्ही माया भाऊबहिणीचे मुकामेळी जेजू तुझो मातू सांगात बघता एका मोना एका काळसा तुझे नावी सुम्या आम्ही हाया भाऊबहिणीचे मुखामेळी जेजू तुझो मातू सांगात बघता. आईच्या मिसाचे ते 6वा हे पर्याय आसात. आपल्या काजराच्या दुसऱ्या एनिव्हर्सरी दिसा देवाक अर्गां जावन लुईस आनी जस्मिन रॉड्रिगस मीस दितात. तशेंच देवाक अर्गां जावन फ्रांसीस शालेट डिसोजा, पूजा जलन, आग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब, Caroline Helma de Souza, Jackson Melson Pinto, Riven de Souza, Gladlyn Fernandes, Abraham Fernandes, Cyril Wilma Calistar, Clarin Rodriguez, Michelle Pinto Shiomoga, Mercy de Souza, Vincent Rodriguez. त्याचपरी आपल्या त्या सवां खातीर रोशन लोबो मीस दिता. तशेंच जसिंता रेबेल आनी कुटुंब मिसां दितात. Calista Tauro हाच्या उत्म्या खातीर फेल्सी तावरो मीस दिता. पॅट्रिक डिसोजा हाच्या उत्म्या खातीर सेबॅस्टियन आनी सिसिलिया डिसोजा मिसां दितात. एब्राहम फर्नांडीस हाच्या उत्म्या खातीर विल्सन फर्नांडीस मीस दिता. विल्मा रोड्रिगस हाच्या उत्म्या खातीर एलोसियस लोबो मीस दिता. ह्या सर त्या सवां खातीर ह्या मिसाळ आमी मागता आसतना आमची मागणी आमची त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. बाळका जेजू ते मोगाच्या भावा भयण्यानो येदोळूस आमी सुरवेल्या गायनांत गायले. एका काळजान एका मनान तुका अर्गां दिवं तुका स्तुती दिवं हांगासर आमी जोंबल्या सोम्या म्हणून आमी व्हडल्या तळ्यान गायन केलें. पळय आमी सगळीं हांगासर आयल्या सोम्याची स्तुती करूंक मागणी करूंक आमकां सोम्या समर्पण दिवंक ताजी आशिर्वादां मागून घेवंक हे कुटुंब जावन आमी हांगासर जमल्या. मोगाच्या भावा भयण्यानो आयच्या शुभ वर्तमानांत आयच्या पयल्या वचपांत मागण्या विशीं आमी आयकतल्या. तिरासानेन आमी मागजय हट्टदन आमी मागजय आनी तो व्हडलो आमची मागणी सोमी आयकतलो आनी आमकां आमी मागलें दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. त्याच त्या वर्षान आमी हांगासर जमल्या वाचता. एक घडी भर आमची सगळीं त्या सवा आमचे इरादे आमचे लागीं कोणें मागूंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया. भावार्थान विश्वासान मागलें आमचे मागणी सोमी आयकतलो आनी आमकां ताच्या बेसावणी भरतलो. जायते फावटी मागणी करून आमी अळसाय केल्या. सोमे लागीं विश्वास आमचो सांडला. थोडे फावटी मागले मेळनातल्या वेळार कित्याक सोमी अशें जालें म्हणलें सावल आमी विसारले आसा. हे आमच्या सौर पथकांक काळजांत देवाचे बक्षारे मागया आनी मिसान फवत विरे वांटो घेवन आमकां सोम्याक आमी समर्पण दिवया. काळजांत दूख धरतल्या बक्षाने दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पथक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. तूं आमचे खातीर देव बापा लागीं विरोधी करताय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सोर पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पथकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय आमच्यान जियोंक नजो. तुजे कुशेकाल आमी जियोवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेंच कुशे म्हणून आमी सुटसुडायन करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करू दे तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजवडकी चलोयता ससनाच्या ससना एस्तेराच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान बरोवन सरेस्पराचो आसरो सोदलो. तिने सरेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सरेस्पर आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सरेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदली विंचली आनी आमच्या बापायक तांच्या सर पुर्वसां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचले आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो बसावण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घालाय, कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सरेस्परा, तूं नितीवन. सरेस्परा, आमचो उडास दवर. देवांच्या राया आनी सर पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या वेळार तुका सुगडा पकर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवे एका मनाचे जावन आसल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिंवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुज्या पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी. सरेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना, तूं सगळें जाणाय. देवाचे उतार हें. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वीस पुरा तुवें म्हाका कांदिली. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कांदिली. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वीस पुरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजता. तुज्या दुता मुखार तुजी कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरासमोर तुका साश्टा नमस्कार करता. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कांदिली. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखता. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक पाळता. तुज्या हातांची
कृत्यातूं विसरनाका हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कांदिले हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कांदिले Wundern tuka Krista Mâine năritraya Wundern tuka Krista Mâine năritraya Yitni tălcaris म्हाका रुसून दी देवा तुझे सोडवून सोसून तो परत्या नावे बोगोसोक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवान मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सम्या तो वळ जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणा लागलो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें निजा की जो कोण मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतले आपल्या पुताक फातोर दीत या मासडी मागतल्याक जीवदाळ दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तो तुमचो सर्गीचो बाप आपण लागीं मागतल्यांक कितल्यो सोड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा वस्तू सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवादांच्या उतरांचो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमी कशे मागणे करी जय म्हणून आयची वाचपां आमकां शिकयतात आज आमी येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर देव तेंपलांत जमल्यांतर जाल्यार खंडीज आमी हर एकली हांगासर आयिल्ली मागोवंक होच आमचो उद्देश सोम्या लागीं साळावळ वाडोवंक आमकां सोम्याक समर्पण दिवंक आनी ताजी आशिर्वादां मागून घेवंक मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें एस्तेर राणी सगळे जुदय कुटुंब कश्टांत आसल्या वेळार सर्वेस्पराक ती भोब मारता उलो मारता आनी तिचे काळजाचे मागणे काळजाच्या गुंडायतान केल्ले मागणे सर्वेस्पर देव आयकता आनी तिका भरपूर बेसावांनी भरता म्हूण आयचे पयल्या वचून आमकां सांगता आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें आमी कशें माग जाय म्हणटा जेजू मागा सोदा आनी बडया मेळटा म्हणसर तुमी बडोवन रावा आनी खंडीत जावन तुमकां तें मेळटलें भाग्यून मार्काचो वांजेलो 11 अध्याय आमी पळयलो तो जाल्यार 26 वळ म्हणटा हांव तुमकां सांगता की तें सक्कड तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच बुवा पुरबाजी उतरां की तें सक्कड तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सत्मना आनी तुमकां तें मेळटलेंच जेजूस वर्ती बसावणी करता खऱ्या काळजान आमी मागले मागणे देव तिरस्कार करिना आमकां तो दिताच वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुडीक खाणाची गरज आसा तशेंच आमच्या आत्म्याक मागण्याची गरज आसा
मागणे जावन आसा देवा आनी मुजे मदलो एक संबंध. तो आमी मागणे म्हणजे एक सांको म्हण येत कशें एका पंथा आनी एका पंथा वचूंक येता जाल्यार मदें सांको आसा, ब्रिज आसा, तशें देवा तशें आमकां वचोंक मागणे जावन सुलाभ्याची वाट मोगाच्या भावा भयणीनो. चरित्रेची पानां आमी उक्ती करून वाचलीं तर जाल्यार आमी पळयता जायते वर्ते भाग्यवंतीनी तशेंच वर्ते मनीस पळय सभेंत आमी पळयता सगळे मागण्या वरवीं देवा लागीं 100 लाखसली साळवळ तांणी आसा केल्ली. देवा 100 मोगाचे ते जाल्ले आनी देवा मुखार तशें मनशा मुखार आज ते वर्ते जावन आसात. देवा लागीं भोव लागशिल्लो संबंध आशिल्लो पवित्र पुस्तकाचो एकलो व्यक्ती जावन आसा भाग्यवंत पावलो. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 17 वळीन तो म्हणटा, कळमीत नासतना मागा, तिरासानेन मागा, हट्ट धरन मागा. पळया, कळमीत नासतना मागा, तिरासानेन मागा, हट्ट धर मागा. कित्याक देवसार, संसार आनी वायट शक्ती आमकां मुठीन दवरूंक पळयता. वायट वडण्यो दिसपट आमकां रेवड घालतात. जेजू की जायते पडे देवसरान ताळण्यात हाडूंक प्रयत्न केले आनी तो जेजून कितें केलें? जेजून देवा लागीं मागणें करूंक गेलो. मातेवस अवांजेल 5 अध्याय 6 वळ आमकां म्हणटा, देवाची खुशी करूंक तुमी कोण आसयतात आनी ताणयतात ती कितली बागी दादोशी जातली. सदांच आमी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करचे आनी भोव करून मागण्या मार्फत आमकां अवकाश मेळटा. जेजू सगळ्या तुज्या जिवितांत मागण्या मार्फत देवा लागीं भोव लागशिल्लो संबंद वाडयलो. देवाची खुशी ताणें केली देखून देवान सगळें ताणें मागलें ताका दिलें. वय मोगाच्या भाव भयणो, देवाची खुशी म्हळ्यार कितें? आमकां पवित्र पुस्तक तशेंच थोडी बरें म्हणटात, आमी पातका विने जियोवचे, दिसपट तें देवाचें उतर वाचचें आनी परगडूंक प्रयत्न करचे, शांती खातीर समाधाना खातीर आमी जियोवचे. तो देवूच आमचे मदें येतलो आनी आमी कितें मागता ती आमकां दितलो. पळय, पातका विने जियोवचे, देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करचे, तो वेळार आमी देवा लागीं मागता आसतना देवूच आमचे मदें येतलो आनी आमकां तो दितलो. आयच्या वाजेर आमी 3 संगती आयकल्यो न्ही. जेजू म्हणटा, मागा तुमकां दितले, सोदा तुमकां मेळटलें आनी बोड्या तुमकां उक्तें जातलें. पयलें, मागा तुमकां दितले. आमी कशें म्हाका जाय? कंडिशनाचें पयलें वचप आमी पळयलें तशें आमकां आमी आयकलें, आमी वर्ते विश्वासान पात्येन बरवोशेन माग जाय म्हणून. न्हय सिंतिमेंतान या कुरड्या भावार्थान बगर विश्वासान, अखंड विश्वासान आमी मागले मागणें देव आमकां दिता. भगवंत पाऊल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्यायान 18 वळीन म्हणटा, सोर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक सदां चलया, दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासरेन मागा. काळजाच्या गुंडायतान मागा, तो देव सकडा वरनी वर्तें देणें पवित्र आत्मो तुमकां दितलो. वय, देवा लागीं वर्तें देणें आमकां दिवचें जावन आसा पवित्र आत्मो. देखून आमी ते पवित्र आत्म्याक मेळचे खातीर आमी माग जाय, तो सगळेंच आमकां मेळटा. पवित्र आत्मा म्हणजे सुमम बोवण आमी म्हणटा, द हायेस्ट गूड. ताचेर वर्तें देणें देवाक दिवंक जायना. देखून आमी देवा लागीं भोव लागशिल्लो संबंद वाडयलो तो जाल्यार आनी तो वेळ आमी मागणें केलें तो जाल्यार पवित्र आत्मोच आमचेर येतलो आनी आमकां जाय कितें तें दितलो. वय, जेजूच्या जिवितांत जायते फावटी आमी अशें पळयता, जेजू हर एक फावटी मागणें करूंक येतालो आनी एक फावटी ताबोर पर्वतार मागणें करता आसतना कितें घडलें? तो मागणें करता आसतना पवित्र आत्मो ताचेर आयलो. सगळीं ताचे भायले कितें ताचें सगळें वातावरण बदललें. जेजूची शिस्त ताका पळोवन आसले, तांकां वर्ते अजाप बगलें, देवाचो ताळो आयकलो, पवित्र आत्मो थंयसर आयलो. वय, असलें घडीत जिवितांत जायते फावटी घडलां. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांनी घडटा. केन्ना लागीं देवा लागीं भोव लागशिल्लो संबंद आमी चलयता, तो आमचे ती देवाचो आत्मो येतलो आनी आमकांय तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. तर मोगाच्या भाव भयण, आमी जेजून मागल्या बरी माग जाय. जेजून कितें केलें? हेरांक बक्षिलें, हेरांचो मोग केलो, तशें आमच्या जिवितांत आमी खरी जाय आनी तो वेळ आमकांय जेजू घडल्या बरीच आमच्या जिवितांनी घडतलें आनी आमच्या मागणें देव आयकतलो. दुसरें जावन आसा, सोदा तुमकां मेळटलें. आमी कितें सोदी जाय? जेजूच आमकां म्हणटा, आमी सोदी जाय देवाची खुशी. ताची खुशी आमी खरी जाय. आमच्या मागण्यांत, आमच्या गरजांनी, आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत देव कितें म्हजे थंय खुशी व्हरूंक प्रयत्न करता ते आमी सोदी जाय आनी ते आमी विचारी जाय. तो वळ जेजू आमकां दिता. मातेवस वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 3 वळ आमकां म्हणटा, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सोर वस्तू तो तुमकां दितलो. सोदा तुमी पयलें देवाची खुशी, म्हजी खुशी न्हय. जायते फावटी म्हाका कितें जाय तेंच हांवें विचारचें, पूण देवाक म्हाका दिवंक खुशी आसा गी म्हणल्यार समजून घेय जाय. देवा तुजी खुशी जावं. देखून जेजू तवळ तवळ मागणें करतालो, देवा लागीं विचारतालो, तुजी खुशी कितें म्हज्या जिवितांत?
आनी ताच्या मागण्या वेळार देव ताका सांगतलो देवाची खुशी कितें गी म्हणून. वय मोगाच्या भावा भयणो, जेजूच्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट जाल्यार सोदून गेलो, गरजेवदां सोदून गेलो, तांकां ताणें आदार दिलो, तांकां ताणें बळ दिलें आनी ताचें बरें मन पळयलो देवान ताची जायतीं आशिर्वादां घाली. ही जावन आसली देवाची खुशी जेजूच्या जिवितांत. हेरांकू मोग करची, हेरांचो मोग करचो, तांचे गरज आनी पावचे. जायते फावटी आमी कितें करता मागता आसतना म्हजें मात आमी कितें जाय तें पळयता शिवाय म्हजो भाव म्हजी भयण गरजेत आसा जायते फावटी आमी विसरून सोडटा. आनी देवाची खुशी जायते फावटी केदाळसर आमी हेरांक पावता, केदाळसर हेरांचो आमी मोग करता, केदाळसर हेरांक आमी तांचे खातीर मागता, तवळ म्हजे मागणी देव आयकतलो आनी म्हाका तो दितलो. तिसरें जावन आसा बडें या तुमकां उक्तें जातलें. म्हणजे आमी कळमीत नासतना तिरासानेन हट्ट दर मागजे म्हूण ताबा घेवन पावलो. आनी तवळ मागणें करता आसतना म्हणजे म्हजें काळीज देवाच्या काळजा सारकें आसा जाय. जेजूचें काळीज कसलें जावन आसलें, सदस देवा लागीं संबंद वाडोवचें काळीज. देखून दिसा जायते फावटी तो मागणी करूंक येतालो. मस्तू काम ताका आसलें, जायतो लोक ताचे भोंवतणी आसलो, थोडे फावटी लोक तो थंय सोडतालो आनी सीदा मागणी करूंक तो वेतालो. दिसाक वेळ नासल्यार राती सगळी रात मागण्यान तो खर्चयतालो. ही जावन देवाची मंडवळ ताच्या जिवितांत. थोडे फावटी आमकां आमी म्हणटा म्हाका वेळ ना, दिसा कसोय वेळ ना, रातीकी आमकां वेळ ना, तसले कंडिशन आमी मागिल्ले आमकां मेळना. मोगाच्या भावा भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्याय वळी 1 तावन 13 वळी आमी पळयल्यो तर जाल्यार 10 अंकवारीची या 10 देडयांची ओपार आमी थंयसर पळयता. 5 जाण बूद आसल्ल्यो व्यक्ती, 5 जाण बूद नातल्यो. आनी त्या 5 जाण बूद नातले कितें केलें, अळसाय केली. सोमी मेळोवंक तांकां मेळोवंक तांच्यान जालें ना, कित्याक ती भायर सन गेल्ली. जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच, आमकां वेळ ना, पुरसत ना, अळसाय जायते फावटी. हर एकाक आमकां वेळ आसा पूण मागणी करूंक आमकां जायते फावटी वेळच मेळना. थोडे फावटी आमी म्हणचें आसा खरेंच मेळून खरेंच म्हणटा हांव उपास करता, मागणी करता, आतां म्हाका वेळ ना. आतां खरेंच आमकां सगळ्यांक आयला पूण थोडे फावटी आमकां खरेंच येवंक सोना. वय मोगाच्या भाव भयणो, देवा लागीं संबंद वाडोवंक आमी हर एका घडये आमी प्रयत्न करूंक जाय. देवाक आमची गरज ना पूण म्हाका आनी तुका देवाची गरज आसा तें आमी पयलीं चिंतीत जाय. देखून आमी जेजू म्हणटा बडें या, विचारा परत्यान परत्यान मागा आनी थवळ देव तुमकां दितलो. आमी कोणा खातीर माग जाय, कित्या खातीर आमी बडय जाय. म्हज्या खातीर मात्र न्ही, आमच्या हर एकल्या खातीर, म्हज्या भावा खातीर, म्हज्या भयणी खातीर, म्हज्या गरजेन आसल्या खातीर, जायत म्हजे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी परत्यान आनी परत्यान माग जाय. तवळ म्हजे मागणी पळयलो देव म्हाकाच दितलो. आमी पळयता गेत्सेमनी मळ्यांत जेजूक मस्त कश्ट भोगले, कितें करचें ताका समजोवना. एक मनशापणी आसलो जेजू कुर्सार मरोवन ताका कंडिजर मोन आसलें नातलें जावेत. पूण देवा लागून विचारता तुजी खुशी कितें म्हज्या जिवितांत. परत्यान परत्यान तो येता, परत्यान परत्यान देवाचें दार तो बडयता. देवा तुजी खुशी कितें, गळगळें तो रडता. तो देवाची खुशी ताका तो जाणा जाता. देव म्हणटा म्हजी खुशी जावन आसा, तुवें हो कुरीस वय जाय. मोगाच्या भाव भयणो, कुर्सांत रावन कश्टांत आमी धांवचे न्ही. देवाची खुशी वयता जाल्यार ती आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाय. आनी केदाळ तें म्हाका फावो जाता, हांव देवा लागीं मस्त लागसल्यार मागता, परत्यान परत्यान मागता आसतना देवूच म्हाका कळीत करता. ही जावन आसा म्हजी खुशी म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमी मागता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंड्यातून आमी मागया, ते भरवशान भावार्थान आमी मागया. थोडं आमकां सगळेंच आमी मागले देव आमकां दितलो. देखून आयच्या किर्तन आमी आयकलें, हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिलें. कसलो उलो हांवें ताका मारलो, काळजाच्या गुंडायतान ताका हांवें उलो मारलो आनी तो म्हाका कान दिलें आनी म्हाका तुवें दिलें. मोगाच्या भाव भयणो, आमी हांगासर मिसाक आयल्या मागणी करूं. आमच्या घरांनी जायते फावटी आमी मागणी करता, पूण खंयचे रितीन आमी मागणी करता. आजेजून म्हणा मागा तुमकां दितले, सदां तुमकां मेळटलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें. तर आमचें मागणें हट्ट जर मागी जाय, तिरसन आमी मागय जाय, खऱ्या काळजान आमी मागय जाय, काळजा गुंड्यातून आमी मागय जाय, तो सगळेंच आमकां मेळटलें. तर ह्याच भावार्थ मोगाच्या भाव भयणो आमी मागया. सो सुरेस्पर देव आमची मागणी आयकलो तो देव आमची मागणी आमकां फावो करून दी. सांगत आसता आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत मागण्या मारिफात देवा लागीं भोव लागशिल्लो संबंद वाडोवंक जासली कृपा आनी बळ आमकां दी म्हूण ह्या मिसाळार आमी मागया. आमेन. Bapa Adonai, tuja payah teri.
भितर जावच्या काशी आमची काळजां मेळ्ळी गे माता तुजे लागीं पातकी निर्पाकी गे माता तुजे लागीं पातकी निर्पाकी बुकार सापान केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वाच जीवन आमचें गुंड्या वायना सोवें म्हज्या भाव भयण म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मारून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमचे अत्रेग तुका मानो तुज्या भुरग्यांची दाणां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुज्याशी वडून व्हर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आनी सस्नच्या देवा सोर काळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें फातकी सैम आमी दामून दवरतल्या. अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदार पळोवन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सोडणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या धर्म भक्तां सांगाती तुजी किर्ती आमी करता. पवित्र 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 धडपरांसो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरडाचें हें रगत पतकनचें बक्षणे मेळच्या तुमची पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गोड परगटुया. तुझ्या क्रूसा आणि पुनाची क्रिस्ताची चरवितोवे. क्रिस्ताची चर, क्रिस्ताची चर, क्रिस्ताची चर, क्रिस्ताची चर, बापा जेजूच्या मरणोसणी पुनो जिवांतपणोस आमी भक्ती मंडळास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मेवर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा
आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांस आमच्या बागेवन बाप्पा पिटर पावल आमच्या गोळी बाप्पाक आणि सगळी हेजे की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय पुनरुज्जीवांत पुनः सोबरूच तरुण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां दुश्टगती मेल्या समेस्तां तुजें परजोळीत मुखामोळ पळय फोव कर आणि आम्हा समेस्तांची बोगण हांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार देवाची मे सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन दम दूत आणि सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तानात आमकां कशें मागणी करी म्हणून आमकां शिकयला वर्त्या बावर्तान विश्वासान सगळी आमची मागणी आमची इरादे आमचे त्या सवा सांगाता घालून सर्वेस्परा बापाक आमी उलो मारया आणि आमच्या मागण्यांक कान दिमून आमी ताजे लागीं मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र तुजें राज येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो त्रास करी आणि आमी आमचे पियाक सुता तशें आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां करू दिनाका आनी तरी आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया कुणी जिवितां सबोस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्याक बरवो श्रोत्रेंतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळती सरपतकांती सुटय आनी स्वराकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांची रणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आणि तुझे खुशे परमणे तिका शांती दियान तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जिये दरज उडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसून माय मुखार गुरजोण एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक हे मेजा बंदी हजर आसावन ती आमी समेस्त सुभागी सुम्याक तुज्या तरेचे म्हाका फोवना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन
काळजांत तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोक जेजू वुंड्यार पार काळजांत राव जेजू जेजू तूं ये म्हजे तर काळजांत प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय सेवी सत्तेन वाड की हांसर करता गुन्या वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेव तुका लालेता तुये जेजू बोगोस जेजू हर एकडी सांगाती जेजू जेजू तूं ये म्हजे तर काळजांत प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवी आमची काळजां नवी कर. या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जय सोवे असो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वसण्यात क्रिस्ताचे मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नव्यान मनशांच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू. जेजू मनशाचो इस सावन जियेलो स्वतंत्रांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वॉयस म्हळें नांव ताका फोवो जालें. ज्ञानाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशांच्या सोर गरजांनी तो पावता. प्रागासो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. हे घडीभर मौन रावून आमची मागणी आमची त्या सवा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. आमी जाणो जैतीं आमी कश्टांत आसाव, जैतना संकश्टाक सांपडल्यांत, जैतलो गरजेनी थंय हांगासर धांवन आसा. ह्या संदर्भी सगळ्यांक आमी बाळका जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया. थोड्यांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगला. वस्तू कश्ट आसले व्यक्ती आज थंय हांगासर मागण्या खातीर धांवन आसात. तांचोय उगडास काडया. आमी आज पवित्र पुस्तकां आयकले, मागा सोदा बडया ह्या सुवर्त्या बरवशान विश्वासान सगळी आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरया. प्रार्थुया. हे बागेवन जेजू बाळका, तुजी सोर पदवी आज्या पुत्रा उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी हुकल्लो आसता. तुका पातीन उलो मात्र सगळ्यांक दयनाय तुजे बेसावणी बोर. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्विकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पोत मनीस जालो
नमान मरिय कृपेन बरुडे समुद्र संगता स्त्रीम तो सुदेव वंश देवी फॉर तुझ्या खुशी चेंजेस हो आणि देवा सपोत मोने सलोम नमान मरिय कृपेन बरुडे समुद्र संगता स्त्रीम तो सुदेव वंश देवी फॉर तुझ्या खुशी चेंजेस हो आणि देवा सपोत मोने सलोम नमान मरिय कृपेन बरुडे समुद्र संगता स्त्रीम तो सुदेव वंश देवी फॉर तुझ्या खुशी चेंजेस हो आणि देवा सपोत मोने सलोम महिम बाप्पा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्याक जेजुबळ कामचे बेसाव गणाय कामचे मागणे महिम बाप्पा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्याक जेजुबळ कामचे महिम बाप्पा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्याक जेजुबळ कामचे बेसाव गणाय कामचे मागणे जेजुबळ काक मागणे अजा पंचा जेजुबळ का आमच्या बेजार काळजांचेर काकुलचे दिश्ट घाल म्हूण आमी तुजे मुखासर पडोवन मागताव तुजितले बरमेतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी इतलो त्रिगार मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वले सोर कश्ट निदास कोण तुजी कुमगणी बुजोवन आमकां धाड आनी पवित्र तुमी सांगता तुका आमी वर्णुच्या सुदा सुरवता आमेन एक घडी भर मौन रावन बळकाची आमी अर्गां दिवया आमच्या दिसा दीस पडटा जिवितांत आमी मागच्या पयलेंच जेजून आमचे जैती बेसावां गेल्यांत सदांच आमच्या मागण्याक तो खाण दिता आनी आमकां बेसावांनी भरता हे घडी भरतानी केले सगळे उपकार आमच्या मती काडया खालचे गुंडाय तावन ताका आमी अर्गां दिवया ये बो उद्दार बळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटाव तुवें आमकां दया केले देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळीत आमी वर्णितल्या तुझा नसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमी सगळी फातींनी तुजेर आमी दवरताव तुज्या ज्या पंचायती म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी चोर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी खंड दैवीक म्हजो जोडून दी सस्तुती आनी म्हजा तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं तुमच्या वयर रावण तुमकां आशिर्वाद दी जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेत राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. तुका जेजू बाळका वर्गांतलीं आस्तुका दियाग्नोस जाता सांगात सुरपोणा आभार मानता सदा देवोळ साडू संसाराक आयलो पात्यांक परत सरसोण दिलो आमची सपाका तुवें वळयली तुज्या गाया वरवीं गायकून केले वर्गांत तुका जेजू बाळका वर्गांत आस्तुका दियाक मजत जाता सांगात सुरपोणा आभार मानता सदा मुखार पुत्रा सोवे आमकां तुवें आशिर्वाद भगवान कृष्णाची प्रेम निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.